सर एलिगेशन आसा तांचे की इन्क्वायरी जावची जी आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जे घातले ते सारके प्रोसिजर फॉलो करूं ना. फॉर एक्झाम्पल काल बार्देजूय भितर जाले जे स्टारको बार अंजुना थंयसर इलेक्ट्रीक शॉक येतालो थंयसर पोला अंडरग्रावंड जी वायरी घातिल्ली न्हू ताका लागून शॉक येतालो. स्टारको बार आहा पळय अंजुना थंयसर अंजुना नंबर 1 आम आदमी पार्टी सध्या अशा परिस्थितीत आसा की तांचो लिडरूच सध्या ना. तांणी हरशीं हांगा उलोवचे पेक्षा दिल्ली उदकाचे जे प्रॉब्लेम जाल्या पळय थंय पळोवपाची आवश्यकता आशिल्ली. लोक वण भटकता उदकाक लागून दिल्लीत आनी आमचे जे आम आदमीचे पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसा तांणी थंय वचून लोकांक उदक दिवचें अशी हांव तांकां विनंती करता. सर पूण जे काल जे जाला न्ही नंबर 2 जे आसा की रिगार्डींग सबस्टँडर्ड वर्क इन द पावर डिपार्टमेंट इट इज इम्पॉसिबल. खंयी मिस्टेक जावंक शकता बट रिगार्डींग द सबस्टँडर्ड वर्क इन पावर डिपार्टमेंट बिकॉज आय नो वॉट आय एम डुईंग इट इज ISO सर्टिफिकेशन आशिल्ले वायरी अंडरग्रावंड केबलिंग आमी केल्लें आसा. खंयी थंय चुकून जर जॉयंट बी मारपाचो प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ताका लागून कोल्ड उदक जर आयलें आसत जाल्यार ताका शॉक येवंक शकता ना म्हणना हांव. आनी इट मे बी मिस्टेक ऑफ द कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर आसूं शकता किंवा ज्या इंजिनियरांनी तें काम करून घेतलां ते कडेन येता. तें रेक्टिफिकेशन करपाक तांकां देड वर्स मेंटेनन्स पिरियड आसा ते तांणी करपाक जाय. अपार्ट फ्रॉम दॅट म्हळ्यार थंय बाकीची कामां चालू आसा. अंडरग्रावंड पायपलायन चालू आसा, सिवरेज काम चालू आसा. तेन्ना ह्यो वायरी आमच्या हायवेचें काम चालू आसा तेन्ना ह्यो वायरी मोठी मशिनरी जी आसा ती तोडटा. फॉर एक्झाम्पल म्हापश्यां खूब फावटी ह्यो वायरी जेन्ना हायवेचें काम चालू आशिल्लें आमच्या बांबोळेक खूब फावटी वायरी पायपलायन उदकाची फोडिल्ली आसा बिकॉज ऑफ मशिनरी आनी ती रेक्टिफिकेशन हें करपाकूच जाय. तातूंत रेक्टिफिकेशन करता आसतना जर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार गोश्टी बट रिगार्डींग द मटेरियल यूज फॉर द वर्क ऑफ अंडरग्रावंड केबलिंग हॅव ऑलरेडी गॉट ISO सर्टिफिकेशन आनी सगळे टेस्टिंग लॅबोरेटरी टेस्टिंग करून हें मटेरियल आमी हाडलां. सो मटेरियल एक गोश्ट जी प्रोसिजर आसा ताका वयर आनी सकयल जे कवर घालपाक जाय ताजेरूय थोडे जाण उलयतात. कोणी उलयता जाल्यार तांणी तें म्हज्या नजरेक वीथ टोटल हें हाडून दिवचें उगीच अशें हवेंत फार मारचें न्हय. आनी हांव तयार आसा सगळी इन्क्वायरी करपाक कारण हें जें काम आसा स्पेशली तुमी जें उलयता तें काम 3 वर्सां पयलीं टेंडर जाल्लें हांव लक्षूच घालना. पूण दॅट डज नॉट मीन दॅट आय शूड नॉट टॉक ऑन इट. हें म्हजें टेन्युअरान कंप्लीट जालां आनी आय वील सी इफ सम डिफॅक्ट इज देर इट वील बी रेक्टिफायड अंडर द मेंटेनन्स. विदाउट इक्विपमेंट जे पोलाचेर चडटाले सो ताजेर चॅक दवरपाक खास करून तुमचे सुपिरियर सुद्दां आसता तांच्यांनी पळोवपाक जाय आशिल्लो अशें कितें स्टेप्स घेतिल्ले आसा विदाउट. म्हणजे तुमी जो प्रश्न विचारता तो प्रश्न म्हाका दिसता हें ना कारण प्रत्येकाक ट्रेनींग दिता आमी आनी ट्रेनींग जवळ जवळ 15 दिसांचें आसता. पयर सुद्दां नवे लायनमॅन घेतले तांकां प्रत्येक शेनवार आयतार आमी ट्रेनींग दिल्लें कशें काम करप कितें. प्रत्येक कडेन इंजिनियर प्रत्येक लायनीर जर गेलो जाल्यार आमकां तितले लायनमॅन इतले इंजिनियर लागतले. सो लायनमॅनाचें काम कितें, एसिस्टंट लायनमॅनाचें काम कितें, इलेक्ट्रिशियनाचें काम कितें आनी लायन हेल्पराचें काम कितें हें नोटिफायड जाल्लें आसा. आनी त्या कामाक ते सगळे गोश्टी घेवन करपाक. दुसरी गोश्ट तांणी एक लक्षांत दवरपाक जाय की आपल्या घरा आवय बापूय आसा आपूण काम करता आसतना सगळ्यो गोश्टी आपल्या कडेन आसपाक जाय आनी तांकां त्यो गोश्टी पावसा पयलीं आमी सगळ्यांक दिता. गमबूट सुद्दां दिता. सगळें म्हणजे जें मटेरियल जें लागता तें सगळें पावसा पयलीं प्रत्येक वर्सा पावसा पयलीं इन एडवान्स अंदू तर आमी मार्चांतूच दिल्लें. लायनमॅन स्वताच वापरिना म्हणून तशें जाता. ताचेर हांव कांय उलयना. कितें तुमी दिता म्हणटा नो कमेंट्स. हांव दुसऱ्याचेर कांय उलयना. हांव इतलेंच सांगता प्रत्येकान जे नॉर्म्स आनी हें आसा त्या प्रमाणे काम करता. ट्रेनींग दिता इक्विपमेंट्स दिता तरी पूण तसल्यो इन्सिडंट जायत आसता म्हणून. सो तेंचे कितें एक्शन बी घेतले म्हणजे सगळें प्रोवायड करून सुद्दां एकदां ते यूज करिना आनी कितें इन्सिडंट घडटा बी जाल्यार इन्सिडंट घडप कंप्लेन जाल्यार करूं शकता.
कोणी कंप्लेन केल्यार वी कॅन टेक एक्शन. कंप्लेन कोणी जरी करपाक जाय न्ही, ताणें ते अशें आयलें म्हणून म्हाका तरी दिसना. प्रिश्ट प्रत्येक जे आसता हे प्रिश्ट प्रत्येक समाजाचे आसता. आमच्या हातूंतूय प्रिश्ट आसा, कॅथलिकांतूय आसा आनी दुसऱ्या समाजांतूय ते आसा. आनी तांचें एकूच आसा, तांणी बरे लोकांक बरे विचार लोकां मुखार मांडप. कोणीय जर तातूंत एक्टिवली पॉलिटिक्सान आयला तें बरोबर न्हय, पूण तरी आसतना त्या विशयाचेर हांव कांय उलयना. हांव इतलेंच म्हणटा की आमचेच कार्यकर्ते कमी पडल्या आनी त्या खातीर आमी तो सिटलूच जाला. जे कार्यकर्त्यांनी बरें काम करपाक जाय आशिल्लें ते कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आमकां दिसूना, हें सामकें सर्वश्रूत आसा. 11 जे मतदारसंघांत आमकां लीड आयला, त्या मतदारसंघांत जर आमी लीड आनी 2,000 मतांनी वाडयल्ली जाल्यार गोश्टी जावच्यो नाशिल्ल्यो. सो हे सगळे कार्यकर्ते खातीर लूज जाला म्हणटात, म्हणना की म्हाका दिसना बाकीच्या हांका लागून आमी लूज दिला अशें दिसना. आमच्याच कार्यकर्त्यांनी काही लोकांनी आमचे वेगळे तरेन काम केल्लें हे गोश्टी जाल्या. पक्षांतराचो कितें तरी फटको बसलो म्हटलं मी. पक्षांतराचो फटको सगळ्यांक बसना. हांव 25 वर्सां एका पक्षांत आसा. लोकांनी हें मातशें लक्षांत दवरचें. 25 वर्सां एका पक्षांत लावन हांवें काम केलां, त्या खातीर लोक म्हाका मानता. आनी एक सुद्दां घरां प्रचार करनासतना लोक म्हाका भरपूर मतांनी निवडून दिता. ताचें श्रेय हांव लोकांक दिता, मतदारांक दिता आनी ज्येश्ठ नागरिकांक दिता. एक धोडो आसा हो ह्या इलेक्शनाक दाखयले लोकांनी. डेफिनेटली आसा, धोडो आसा सगळ्यांक जाण की पक्ष संघटना मजबूत करपा खातीर आपल्या पक्षांत जे मनीस आसा, आमदार आसूं कार्यकर्ते आसूं, तांणी आनी ते महाराष्ट्रांतूच जाणा, सगळे कडेन जाणा म्हणजे गोंयांतूच उलयना, सगळे ऑल ओवर इंडिया हें जाणा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.